मोगाळ बाबा भयणो, आज आमी ह्या वेळार हांगासर एकठांय जाल्या ह्या नोवेनांत वांटो घेवंक आनी कांय बरो विशय आमकां आयजच्या दिसा नियाळूंक दिल्लो आसा तो म्हणल्यार कुटुंबांत भावार्थ खोलावन एकचाराचो बोरवासो जावया. आनी ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक एक काणयेचो हांव आदार घेतां. जायतीं वर्सां फाटीं हांव ल्हान आसतना ही काणी हांवें आयकलोली आनी ती हे भाशेन एक शेतकामती आसता आनी शेतकामत्या लागीं जायती जमीन आसता, जायते ताचे लागीं आसता. त्या शेतकामाचो वावर फुडें व्हरचो आसता आनी आतां तो जाणटो जाल्लो आसता. आनी जाणटो जाल्लो आसतना तो आपल्या भुरग्यांक पळयता. जायतीं भुरगीं ताका आसलीं, 5 जाण भुरगीं, पूण हे एकामेका मदें झगडटालीं, एकामेका लागीं ओजोत करतालीं. देखून आतां हांव कितें करतलो काय म्हूण चिंतता. हांव जाणटो जाला, म्हजे लागीं हें वावर आतां जावचो ना करूंक. म्हज्या भुरग्यांनी हें फुडें व्हरूंक जाय, म्हजे लागीं आसा तितलें. आनी तो आपल्या भुरग्यांक आपयता आनी भुरग्यांक सांगता येता आसतना एक एक बोडी घेवन येयात. आनी एक एकलो एक एक बोडी घेवन येता आनी ह्यो बोडयो तो बांदता, एक बोरो कसो करता धाकटो आनी तांकां सांगता, एक एकल्याच्या हातीन घालता आनी सांगता हो मोडून म्हाका दाखयात. तांचे लागीं जायना. पयलो आहा तो ट्राय करता, दुसरो करता, तिसरो, हे भाशेन सगळे 5य पूत ताचे ट्राय करता, जायना. मागीर तो सोडटा बरो आनी एक एक बोडी एक एकल्या लागीं दिता आनी तांकां सांगता आतां मोडून दाखयात. आनी ते इजिली ते मोडटात. आनी तो मागीर तांकां सांगता, तुमी तर एकठांय आसले, एकठांय वावुरले जाल्यार हें सगलें आमचे लागीं आसा तें आनीक मायज जातलें, आनीक सुफोळ आमी जातलीं. वी वूड बी मोर सक्सेसफूल. पूण तुमी तर एकामेका सगळे हे भाशेन झगडीं करीत रावले जाल्यार आनी पयस पयस रावले जाल्यार सगलें काबार जातलें. एक एक बोडी मोडटात ते भाशेन तुमचें जिवीत मोडटलें. आयचो विशय कुटुंबाचेर आमकां फोकस करूंक आपयता. आनी कुटूंब एकचारान जीव. थंय तर 3 वस्तू आहात. भावार्थ खोलावन एकचाराचो बोरवासो. सो भावार्थ आहा, एकचार आसा आनी बोरवासो आहा. ह्या 3 वस्तूंचेर आयज म्हजो नियाळ फुडें व्हरूंक सोदतां. आनी आयची वाचपां हाचेर आमकां सांगता. पयलें वाचप आमी बरे भाशेन आयकलां जाल्यार तें डिफिकल्ट सोजमोंक तें एक विजन. आनी हो प्रवादी आमकां सांगता ही 4 वारीं हांवें पळयलीं आनी सगलो घुसपा गोंदळ जाला. जुंयसर सगलें कन्फ्युजन जालां आनी ह्यो सगल्यो पदव्यो आहात त्यो दुसऱ्यांक त्रास करतात, काबार करतात, मारून उडयतात. आनी तरी आसतना देर इज अ होप. एट दी एंड थंयसर बोरवासो आहा. आनी बोरवासो एक कोण तरी येतलो, ताची राजवटकी सदांच आसतली आनी ताचें राज शांतीचें, नितीचें जातलें. जुंयसर ओनीत आहा, आतां आमी पळयता ह्यो राज्य आहा ओनीत चलता, सगलें वायट चलता, तरी आसतना एक राजवटकी येतली जुंयसर शांती आसतली, जुंयसर ओनीत काबार जातली, नीत आसतली. शुवर्तमानांत जेजू आंजिराच्या झाडाची खबर. आनी आमकां बिब्लिकल स्कॉलर हे भाशेन कॉमेंट्री सांगतात, आंजिराचें झाड खंय 2 पावटी फळां दिता. वन एट द पासओवर टायम आनी दुसरें एट दी ऑटम, तेन्ना खंय. पूण आंजिराचें झाड जेजू हांगासर हे वपारीन सांगता एक बोरवासो अगेन आमकां बरें हाडटा तो. आनी हो टायम पारकूंक जाय आमी. आनी हो टायम पारकिलो जाल्यार आमी भावार्थान जिवंक पावतले. भावार्थाची खबर जेजू सांगता. देखून ह्या पवित्र पुस्तकाच्या आदारून, आयची वाचपाचेर आदारून आमच्या जिवितांत आमी भितर सरया. हो नियाळ आमी केला. पयले सुवातेर आमच्या गोराब्यांत हो भावार्थ वाडटलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी आमच्या गोराब्याचेर नदर मारूया. आमचो गोराबो भावार्थान वाडटा काय? आमच्या गोराब्यांत एकचार आहा काय? आमच्या गोराब्यांत आमी बोरवासो जाता काय? आनी आमी भावार्थान वाडटले जाल्यार पयले सुवातेर हांव म्हणटलो आमी कुटुंबीक मागणें करूंक जाय. आनी हांव दुसऱ्यांचो एग्जाम्पल दिना, म्हजोच दिता, आमचोच दिता.
कित्याक आमकां जायते पावटी सांगतात प्रीच वॉट यू प्रॅक्टीस. सो हांव आनी म्हजो पाद्विकार दर दिसाक 8:30 वरांचेर तेर्स करतात. बरोबर येवन आमी मागणें करतात. ते भाशेन आयज हांव तुमकांय सांगतलो जें आमी करतात तें तुमकां सांगता. तुमी मागणें करूंक जाय बरोबर. भावार्थ खोलायतले जाल्यार मागणें करूंकूच जाय घरान. आनी सान फ्रांसीस शावियर इतलो पयस येयलो भावार्थ घेवन. आमचो भावार्थ खोलावंक तो हे सुवातेर येयलो आनी दुसऱ्या गांवांनी भोंवलो. हो भावार्थ आमकां इतल्या वर्सांचो आमचो वाडूंक जाय आनी दर दिसा आमी ट्राय करूंक जाय. फामील कशी जायते पावटी आमचे लागीं बरोबर मिसाक वचूंक जायना, कित्याक भुरग्यांचें मीस दुसरें आसता आनी कितें दुसरें मीस आसता, व्हडल्यांचें मीस दुसरें आसता, दुसऱ्या दिसा मिसाक आमी वेता. पूण जें मागणें आमी बरोबर करता तें तेर्साचें मागणें. देखून दर दिसाक तेर्साचें मागणें आमी करुया. आय वूड सजेस्ट टू यू दर दिसाक तेर्साचें मागणें एक कुटुंबीक मागणें कशें करुया. आनी दुसरी मागणी एंजलस आहा आनी दुसरी नायट प्रेयर आहा ती आमी करूंक जातात. पूण तेर्साचें मागणें बरोबर करुया आनी हे भाशेन भावार्थ खोलावया. आनी एक सांगतलो म्हणल्यार जायते कुटुंब करतात आनी इट इज व्हेरी नायस थिंग टू नो. बायबल स्टडी करतात आतांचे आमचे कुटुंब. सो तेर्स जाल्या उपरांत घोडे एक बायबल पॅसेज घेतात, आयचें वाचप घेतात आनी ताचेर ती कॉमेंट्री बी वाचतात इंटरनेटाचेर आनी डिस्कस करतात. हें बायबल रिडींग आमकां कोण परी लागता वो कितें आमकां शिकयता. सो हे भाशेन हांवूय तुमकां सजेस्ट करतलो. हे भाशेन आमी करूंक जाता. थोडे कुटुंब करतात आमच्या गोंयांत. तुमी करुया, बायबल स्टडी करुया एक कुटुंब कसो आनी हे भाशेन आमचो भावार्थ वाडोवया. दुसरी वस्त थंयसर आसा एकचार. कुटुंबांत एकचार वाडयतलो जाल्यार आमी कितें करुया. हांव म्हणटलो पयले सुवातेर जें आमी करतात तें तुमकां सांगता. आमी चडशे पाद्री आनी आमी दर दिसा बरोबर जेवतात आनी जायते आमच्या फामिलींत बरोबर जेवतात ती दिसती पडनात. आमी जेवतात बरोबर. आनी आदले हांव फिरगोजेन आसलो थंयसर 4 वर्सां आसलो. देखून थंयसरलो एग्जाम्पल दिता. आतांच दुसरे फिरगोजेंत येयला पूण आदले फिरगोजेंत आमी 4 जाण पाद्री आसले आनी 4 जाण बरोबर बसोन जेवताले. 8:30 जेवपाक बसले जाल्यार 9:30 जातालीं, केन्ना 10 वरां जातालीं. आनी कितें आमी करताले उलयताले एकमेका लागीं. जायते उलयताले आमच्यो खबरो, लोकांच्यो खबरो न्ही, आमच्यो खबरो. आयज दिसा आमी कितें केलां, कितें बरें करूंक जातालें हे भाशेन आमी उलोवन. हांव तुमकां सांगता 4 वर्सां आसलो केन्ना आमचे मदें कसलेंय मिसअंडरस्टँडींग जावंक ना, कसलीय झगडीं जावंक ना, कांय जावंक ना. हेंच आयज हांव तुमकां सांगता. आमी घरा कडेन बरोबर जेवलीं जाल्यार बसोन ओ थोडो तरी वेळ बरोबर सारलो जाल्यार आनी हे भाशेन उलयलें जाल्यार जायतें शॅरींग केलें जाल्यार आमचें कुटूंब एकवटाचें कुटूंब जातलें. आमी करुया, ट्राय करुया बरोबर. ऑल्सो लेट अस सेलेब्रेट इच अदर. कोणें तर कितेंय बरें केलां आनी ताका आमी शाबासकी दिवया. लेट अस सेलेब्रेट मायलस्टोन्स. कोणाक 50 वर्सां जालीं घरांत, ओ काजाराचीं 25 वर्सां ती आमी सेलेब्रेट करता. पूण स्मॉल मायलस्टोन आहात ते आमी आमच्या कुटुंबांत लेट अस सेलेब्रेट देम आनी एकामेकाक सांगाताक एक थोडो वेळ सारुया. घोडे म्हयन्याक एक पावटी खूंय तियात्राक वचोंक जाता, पिक्चराक वचोंक जाता आनी खूंय वचोंक जाता. हे भाशेन आमचो कुटूंब एकठांय दवरूंक वावरया. आनी तिसरी वस्त थंयसर आहा बोरवासो. पयलें वाचप आमकां सांगता सगळें कन्फ्युजन तेंय घोडे जायते पावटी घोराब्यान जाता, कुफुसांव जाता, मिसअंडरस्टँडींग जाता, झगडीं जातात, घोराब्यांनी जातात, ह्यो वस्तू जातात. पूण तेन्ना आमी कितें करूंक जाय, आमी बोरवासो जावंक जाय एकामेकाक. आमी बोगसोण्याचीं मनशां जावंक जाय. एकामेका लागीं उलोवंक जाय. कितें प्रॉब्लम जाला तो सॉर्ट आवट उलय नासतना रावल्यार तो सॉर्ट आवट जावचो ना. बरोबर मेळून बोगसोण्याचीं मनशां आमी उलोवंक येतात तेन्ना टू रेकन्सायल, नॉट टू वीन ओवर एन आर्ग्युमेंट बट टू रेकन्सायल. आमी बोगसोणें हाडूंक तेन्ना आमी एकठांय येता, तेन्ना बोरवासो आमी जाता. आनी आमी कुटूंब आमचो तर एकठांय जियेता, कुटूंब आमचो भावार्थाचो जाता, आमी दुसऱ्या कुटुंबाक एक बोरवासो जाता. देखून आयज आमी मागुया कुटुंबांत आमच्या भावार्थ खोलावन पयले सुवातेर एकचाराचो बोरवासो आमी सगल्यांक जावंक आमकां हे मिसान देवाची कृपा मागुया.